मनीस आहा. भारत सुमारे 200 वर्सां गुलामी झुंजारीन बांदलो गेलो. आमी भारतीय जवळ जवळ 1500 वर्सांचो संघर्षाचो इतिहास रचलो देश. आमचे सांस्कृतिक आमकां निडर केले. वर्सां लागली पूण निरंतर वैचारीक आमची संस्कृती धर्मनिरपेक्षा नागरीक समानता काय स्वतंत्र मेळपाची जिद्द त्या अत्याचाराक ना भिवपी आनी बलिदान दिवपाक तत्पर अशा सगळ्या गुणांनी भरलेले भारतीय जनतेक इंग्रजांक न भिता फुडें गेले. स्वतंत्र सैनीक जिवाचे बलिदान दिलो, आंदोलन केले आनी आमकां भाग्य उजळलें आमचें. आमी तेजे मुळे आमकां स्वतंत्र गावले. आयज भारताचे विकास आनी बुद्धीची पावलां फुडें चलता. अंतरिक्ष संशोधन, विज्ञान, आरोग्य, रेल, रोड्स नेटवर्क सारक्या क्षेत्रांत भारतान उच्चतेर घेतली. आमच्या प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजीच्या सक्षम नेतृत्वान सकोल आनी भारतवासियांक ताकदीन आयज विश्वभर भारताचे नव्या रुपान वळख जाल्या. म्हाका गर्व दिसता सांगपाक की गोंय सरकारचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या गतिमान नेतृत्वात सखोल आपल्या प्रामाणिक प्रयत्नान गोंयकारांक राहणीमानाचो दर्जो वाडोवपाचो काम करता. गोंयकारांक जीवन सुखदायक जावचें म्हणून प्रयत्न करतात.